करतात तांच्यो भावना अश्यो आशिल्ल्यो तुम्ही भिनाकात मुखार वचा म्हण. सो ह्या सगळ्या प्राप्त परिस्थिती भितर म्हाका दिसता की सिच्युएशन इज रायप इन पैंगिणी जेपी पंचायत की बदल हो निश्चित आसा ह्या खेपे पैंगिणी जेपी पंचायती जिल्हा पंचायत मतदारसंघा भितर. लोकांच्यो इतल्यो समस्या खास करून गांवडोंगरी खोतीगांव भागा भितर इतल्यो आसात की ताजो पाडो वाचो जाल्यार ही प्रेस कॉन्फरन्स 1 वर लांबोवची पडटली आमकां. पण आमकां दिसता की एक लोकांक क्लियर कट मेसेज असो आसा की तुमकां जर जाय जाल्यार तुमी बदल हो करपाक जाय. लोकां मदीं खूब संभ्रम आसा, खास करून गांवडोंगरी खोतीगांव आनी पैंगिणी पंचायतीचो थोडोसो वाठार जो आसा, आमोणे माल्ली तिरवाळ हो वाठार जो आसा थंय एसटी बहुल वाठार हो. गांवडोंगरी खोतीगांव पंचायती भितर ऑलमोस्ट 6,000तले 5,500 एसटी हे आसात. पूण एक जरी आमचे प्रतिस्पर्धी आनी मंत्री हांगचे काणकोण मतदारसंघाचे जरी एसटी समाजांतले असले जरी जायत जाल्यार सुद्दां एक गजाल निश्चित आहा थंय की तुमी गेल्ल्या विधानसभा निवडणुकेचे हे पळयात, कॅन्डिडेटाक पडिल्ली मतां पळयात आनी ती मतां जर तुमी पळयली जर जायत जाल्यार तुमकां क्लियर कट कळटलें की मोर दॅन 60% वोट्स, आय रिपीट मोर दॅन 60% ऑफ वोट्स हे नॉन एसटी कॅन्डिडेट म्हणजे तातूंत भितर जना आसा, इजदोर बाब आसा, विजय पै खोत आसा, महादेवबाब देसाय आसा, मागीर प्रशांत पागी आशिल्लो, मागीर अनूप कुर्तरकर आशिल्लो, अशे जे बाकीचे सगळे जे आशिल्ले पळय तांणी 60%च्या वयर मतां घेतला. सो हो सगळो वयल्यान दाखोवपाचो देखावो की एसटी समाज आपल्या बरोबर आसा म्हण तो सारको देखावो आनी तो गेल्ले खेपेक ज्या प्रमाणात जितल्या प्रमाणात तुमकां दिशिल्लो ताज्या चड प्रमाणात ह्या खेपे दिसतलो. ही आमी तुमकां ग्वाही दिता ताका ताज्या चड प्रमाणात तुमकां की एसटी समाज कोणा बरोबर आसलो. ओवरऑल एसटी समाजाक आपल्याली उदरगत जाय, आपल्याक फुडें वचपा जाय, तांकां दे वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड. सो ताका लागून तांणी बी एक आपली निर्णायक भुमिका या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक ते वटयतले हाची आमकां पुरेपूर खात्री आसा. जनाबाब आनी महादेवबाब हे आतां कॅम्पेनिंगान जेन्ना जॉयन जातले, ऑफकोर्स इंडिव्हिज्युअली ते करताले पण आज फूल फ्लेज आसताना ते कॅम्पेनिंगान जॉयन जातले आनी ते जॉयन जातकीर जनसेनेचे वॉरियर्स जेन्ना खंय पावतात तेन्ना कितें जाता हें तुमकां सांगपाचें गरज ना. सो आज सान जनसेना वॉरियर्स आमचे बरोबर आसतले आनी आयज सान कॅम्पेनीक आनी मोठी धार चडटली आनी तीव्र आमची कॅम्पेन जातली आनी चड मोठ्या प्रमाणात जातली अशी आस्त हांव बाळगिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें. इलेक्शनाची आयज आमचे बरोबर आसा त्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे जिल्ह्याचे श्री प्रशांत, तशेंच आमचे बरोबर आसात जे नवीनच गोवा फॉरवर्डाक जॉईन जाल्ले आदले मंत्री, आदले उपसभापती श्री इजदोरबाब फेर्नांडीस, तशेंच आमचे बरोबर आसात गेल्ल्या वेळावयले काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आनी जनसंघेचे अध्यक्ष श्री जनार्दन भंडारी, तशेंच आमचे बरोबर आसात ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक गेल्ल्या वेळावयले टीएमसीचे कॅन्डिडेट आनी काँग्रेस फुडारी श्री महादेव नायक, तशेंच महादेव देसाई, तशेंच आमचे बरोबर आसात काणकोण नगरपालिकेचे धडाधडीचे एक नगरसेवक श्री शुभम कुमारपंत आनी आमचे गोवा फॉरवर्डाचे सदस्य. आयची प्रेस कॉन्फरन्स एक मेन उद्दिश्ट इतलेंच की सगळे जाण म्हणटाले की तुमचो अलायन्साचो जरी कॅन्डिडेट जालो जाल्यार तुमचे भितर आमकां अजुनूय प्रेस कॉन्फरन्स जावं खंयच्याच माध्यमांतल्यान आमचे मेरेन ते काणकोणाक पावले ना. जरी राज्या भितर आमचे अध्यक्ष आनी काँग्रेसीच्या अध्यक्षान डिक्लेअर केली जाल्यार सुद्दां म्हणून आमी ठरयलें की आज मुद्दम आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवया आनी सगळे आमी बरोबर आसात, एकठांय आसात आनी एकवटान एकचारान आमी काम करतले. जिल्हा पंचायत पैंगीणचे आमचे कॅन्डिडेट श्री प्रशांत नायकाक निवडून हाडपा खातीर फाटले कितलेशेच दीस आमी काम करताले. त्याच बरोबर जन आपल्या पद्दतीन पैंगीण पंचायती भितर काम करतालो, महादेवबाब आपल्या पद्दतीन
खास करून गावणगिरी खोतीगांवाक काम करतात आणि डोर टू डोर इजदोरबाब प्रशांत नायक आणि शुभम कोमरपंत हे सगळे जाण काम करताले आणि वेगवेगळ्या वाठारांक आमी डोर टू डोर जाता थंय शक्य आसा थंय प्रत्येक लोकांक वचून मेळप लोकांचे कितें प्रश्न आसात ते आयकून घेवप तांचे बरोबर आमी थोडोसो टायम बरोबर घालप आनी परत सांजची आमी सुरवात करतात आनी सांजची आमची सगळीच दिसाक कितें घडलें ताची कॉर्नर मिटींग जाताली आनी त्या दिसाक सोंपताले हाजी सविस्तर म्हायती आमचे प्रशांत बाब तुमकां दितलेच हांव म्हाका प्रशांत बाबा कडेन पयलीं की ताणें कशी पद्दतीन आमची कॅम्पेन चालू जाला ते आशिल्ली की आमचे कॅन्डिडेट बेगीन डिक्लेअर जाल्ले सो आज पर्यंत आमी ऑलमोस्ट लोलये पंचायत फूल पैंगीण पंचायत अराउंड 40%, गांवडोंगरी पंचायत अराउंड 45% हे आमी कंप्लीट केल्ले आसा. सो येत्या 8 दिसां भितर आमचे मुखार रिमेनिंग पार्ट ऑफ पैंगीण पंचायत, रिमेनिंग पार्ट ऑफ गांवडोंगरी पंचायत आनी खोतीगांव पंचायत ह्यो उरिल्ल्यो हे हाऊस टू हाऊस किंबहुना म्हाका दिसता की आमची एकच पक्ष आसतलो की जांचो उमेदवार ऑलमोस्ट 90 to 95% घरां पाविल्लो आसतलो आपले मत मागपा खातीर प्रत्येक घरा कडेन वचून. एक आसा की लोकांचो जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आसा भारतीय जनता पक्षा बद्दलचो तिटकारो, भारतीय जनता पक्षान नवखो उमेदवार दिला म्हणून आशिल्लो तांचो उद्वेग आनी उद्रेक हो आमकां सगळे कडेन दिश्टी पडला. जंय आमी गेला थंय आमी जाणा तुम्ही 2022 आमी सगळ्यांनी वेगवेगळे कॉन्टेस्ट केले आणि मत डिवायड जाले. ताका लागून आमी ह्या खेपेक बीजेपी लढत दिवपा खातीर एक कडेन जाले आसा आनी एक कडेन जावपाचो बीजेपी हरोवपाक जो मुद्दो ना. तुम्ही आज पहिले असले देशाक सेंट्रल लेवलाक बीजेपी सरकारचे चलता पण तूं पहिले इंडिगोचे जे हे जालें 65% पॅसेंजर जे इंडिगो फ्लायटीन प्रवास करतात तेंचे हाल जाले अक्षरशः. केंद्र सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंट दखल घेयली ना. गोंयांत आतां दरोडे पडपाक लागले. पयर क्लबा हाऊस लागून जवळ 25 लोक मेले. अशे वेगवेगळ्यो गोश्टी ज्यो घडटाय पळय ते कॉमन मनशाक आज खूब त्रास जाता की सरकाराले अस्तित्व ना. आज सरकारा अंडर हे घडटा ही अत्यंत वायट गोष्ट आनी खंय तरी हेची चेक हो बीजेपी सरकारान दिवपा जाय तेजे खातीर आयले आसा. आनी हो एक चेक म्हळ्यार गोंयभर आनी काणकोणांत सुद्दां बीजेपी हरोवपा जाय म्हणजे एक सरकाराक चेक पडटलो की बाबा हें चल्लां पळय देशांत जावं गोंया हें सारकें चल्लां. ताका लागून आमी सगळे एक जावन नेटान काम करतले आनी लोकां पर्यंत आमी पावयतलो हो मेसेज जो सरकारा आमी आज जागी करपाक जाय सारकें चल्लां म्हणून. सगळे मान्यवर मानेस्त तुमकां खबर आहा प्रशांत नायक हे व्यक्तिमत चळवळीचे व्यक्तिमत एक काणकोणाक न्ही आख्खी गोंयाक घेवन माणसाक केली म्हणलें एक अश्टवर्य व्यक्तिमत. हेणी आपली कारकिर्दी विद्यार्थी देशासान सुरू केल्ली. विद्यार्थी चळवळीक तेणी मोठो भाग घेतलो आसा. तेच्या नंतर तेणी सामाजीक क्षेत्रांत जावं कला क्षेत्रांत क्रिडा क्षेत्रांत बरी योगदान दिता. त्याच बरोबर तेणी शिक्षण क्षेत्रांत बी आज बऱ्यापैकी नांव कमयल्या. तेज्या नेतृत्वा सकल आज प्री प्रायमरी स्कूल, हायस्कूल, हायर सेकंडरी जी निडागर एज्युकेशन सोसायटी तेव्हां आज काणकोणाक एक नामवंत संस्था म्हण सगळे पळयतात आनी तेजे एक मोठी कॉन्ट्रिब्युशन ती संस्था घडोवपा खातीर आसा. आनी आज जिल्हा परिषदेचो एलायन्साचो कॅन्डिडेट जाल्लो आसा आनी ताका लागून आमचे जे काँग्रेस पक्षाचे जे आमी जे कार्यकर्ते आसात मागीर सपोर्टर्स आसात वोटर्स आसात ताका आमी पाठिंबा दिवपा खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसात. आज तेणी ऑलमोस्ट तेणी पयलींच आपलो प्रचार सुरू केल्लो आसा आनी आमी मातशें कितें जालें तिकीट एलायन्स तिकीट जातरी आमी भायर सरपा सोदताले. तेजे पयलीं आमचे कडेन बी आमचे बाकीचे कॅन्डिडेट आहा पळय ते म्हाजे संपर्कां आयिल्ले. तेणी म्हाका विचारलें की आपल्याक सपोर्ट करपा खातीर पाठिंबा मागलो पण तांकां हांवें सांगलें एक तर तुमी काँग्रेस तिकीट घ्या आनी एलायन्साचें तिकीट घ्या हांव तुमकां पाठिंबा दितलो कित्याक आमची एक युतीचो धर्म आसलो तो आमकां पाळपाक जाय आसलो आनी आज तो आमी पाळिल्लो आसा. आमची कमिटी आसा ती कोणा बरोबर एकच
आता उर्सिला जे महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्ले ते आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवपा आशिल्ले पूण सॅडली आज सकाळ फुडें ताणें फोन करून सांगलें ताजी मोस्ट प्रोबेबली आवय अपोलो विक्टर हॉस्पिटला भितर आसा आनी ताका लागून ताका थंय वचचें पडलें. कास्ता भितर आनी आबेल जो आसा ताचो तो एंटायरली इनवॉल्ड इन प्रचार फॉर खोला मतदारसंघ. म्हाका दिसता कास्माराकी त्याच सायडीच्यान आसा दिसता म्हाका चड करून. सो वी हॅड तांगेलो प्रेसिडेंट महिला प्रेसिडेंट जी आमच्या जिल्हा पंचायत मतदारसंघात येता तिका आमी सांगिल्लें की तूं आज हजर राव म्हणून तेणी कमीट केलें रावत म्हण पण बिकॉज ऑफ दीस सडन डेव्हलपमेंट ती येवपाक शकता. पूण काणकोणच्या काँग्रेसीचो हा सपोर्ट आसतलो. ज्या पैगीण जिल्हा पंचायत क्षेत्रामध्ये जे आमगेले काँग्रेसचे वर्कर्स आसात सपोर्टर्स आहात वोटर्स आहात ते fully बरोबर वापरले. काणकोण काँग्रेस म्हळ्यार जन म्हळ्यार हे जालें ताज्या वयल्यान कितें जाता. कितें तो खूब वर्सांनी म्हाजो नमस्कार. म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं की हांवें सोडूना. सेकंडली आमचो कॅन्डिडेट रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ काँग्रेस बाब जानम, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ काँग्रेस बाब महादेव शुभम आनी विकास बाब आमचो सदांच कोऑर्डिनेटर आनी हिंगा जमिल्ले आमचे थोडे वॉलंटियर्स. पळय सद्याक तुमकां चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा की आमी टायमींग सकाळीं घेतलो मागीर 12:30 म्हणून मातशें एडजस्टमेंट जातात. हे दीस आमचे व्हेरी क्रुशियल. एक ओवर उणी जायत जाल्यार आमकां लुकसाण कळ्ळें कित्याक आमी सो त्या पासून ते आमी थोड्याच उतरांनी तुमकां सांगता. आतां 7 जाण सुमार आमच्या मतदारसंघांत पैंगीण मतदारसंघांतले कॅन्डिडेट आसात. 7 जाण सुमार. आतां कितले व्हिडिओ जातलो तें हांव नको पूण सद्याक 7 जाण आसात. 7 जाणांतल्यान हांव अपील करता की तुमचो हेतू कितें. तुमचो हेतू कितें बसपाक काय बेश्ट ना बसोंक जाय म्हूण बसप. हांव इन्सल्ट करना पूण जेन्ना हें डिविजन जाता जें डिविजन आमी लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक पळयलां की लोक सगळे आख्खे गोंय बरयतात अरे जाणां गेले 21 टोटल ऑपोजिशन आमी 70%. ओके 70% ऑपोजिशनाक पडले आनी 1% कित्याक पडलो तो जिखलो. नो प्रॉब्लेम. इट्स आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी. कोणी वोट मारता तशें पूण इट्स अ मिस्टेक आमची लिडरांनी सगळ्यांची. आमची मिस्टेक आय एडमीट दॅट की आमी सगळे बसले म्हणून. इच इंडिविज्युअल लिडर दिसता की आपूण जिखताच म्हणून गेलो लोकां फुडें शुअर वोट मारताले. नो इट इज नॉट लायक दॅट. म्हाका एक्सपिरियन्स खूब जाले हिंगा म्हणून 8 ते 9 इलेक्शन जाले. आयज परिस्थिती अशी आसा हिंगा पैंगीण झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी की इतले जाण बसपाचे न्हू लोक म्हणटा. दुसरें ह्या वक्तार जे तुजे क्लोज फ्रेंड आसा ते सोडून वचपाचे न्हू. कोणी एकठांय जावपाचें. एकठांय जावन बाबा आमचो हेतू कितें आसलो. जेन्ना तुमी जॉयन जाता इजदर जावं जेन्ना कोणाकूय जॉयन जाता आमी 3.5 वर्सां लागून बरे भशेन काडटा आनी टाकून इलेक्शन टायमार वयता. इट्स बिगस्ट सेटबॅक जातात आमकां की आज सडनली रायट हँड ऑर लेफ्ट हँड गेलो म्हणून आमचो. पूण आयज ती परिस्थिती ना. लोक पळयता तूं कित्याक गेलो तो कित्याक सोडलो. हांवें बरोवची गरज ना हें सांगची गरज ना. सो हें हांव तुका जनरल सांगतालो ओन्ली बिकॉज आमची युनिटी जावंक जाय आनी ही युनिटी जाली म्हूण पयलीं सद्याक बाब विजयाक हांव सलाम करता सल्यूट करता कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की ताणें गोंयचे बसत खऱ्यांनीच मनांतल्यान चिंतलें म्हूण की बाबा BJP घाल धाडोवंकूच जाय. आनी हो हेतू घेवन तेणें सगळ्यांक एकठांय केलें. आयज आमकां घडलां तशें हिंगा लास्ट इलेक्शनाक सेम थींग आमकांय विजयाकूय घडलें. कितें घडलें टाक करून बाबा युती तुटली. ज्या मनशांक एकठांय हाडले विदाउट एनी दीस इंटेन्शन्स पूण एकठांय रावया गोंय सांबाळया ह्या इंटेन्शनान जेन्ना एकठांय करतात आयज तुमी सुट्टात थिंगाचे आनी वयता इट्स नॉट फेर. बरें फुटून गेले ते गेले. इंडिविज्युअल कॅपेसिटीन तुवें
इंडिविज्युअल हांव कितें रॉंग करतालो, हांव कोणाक गर्लफ्रेंडागेर भोंवतालो, हांव कोणाक सोदतालो तें वयर काडनाका. दॅट इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट करेक्ट. इंडिविज्युअल लिडराचेर केन्नाच उलयनाका. तूंय लिडर, फाल्यां तुकाय तेंच आसा किंवां फाल्यां दुसरो कोणी लिडर जातलो तुजेर उलयतलो. इट इज नॉट फेअर. सो आय एडवायज ऑल गोवा लिडर्स, don't criticize other leaders. Criticize their actions. Criticize their policies. Criticize their failed. This is my point of view regarding youth. Secondly, हांव काँग्रेस बाब अमित पडकराकूय शाबास घेता, तांचे ऑब्जर्वराकूय शाबास घेता की तेमी एकवट केलो आनी आयज एकवट केलो म्हूण आमकां एक मॉरल बुस्टर जेन्ना जाना आनी महादेव प्लस ही सगळे ग्रूप तेजो एकठांय जावन आमी आतां आयच्यान वावुरतले. इट इज अ बुस्टर आमकां बूस्ट की बाबा 100% आमी जिखता. दुसरें ऑपोजिशन आमचो तो मेन ऑपोजिशन आसा तो जावन आसा मंत्री बाब रमेश तवडकार, हीज कॅन्डिडेट बाबाचे इरोडे. आयज इलेक्शन जोगोडटे कशें फेर जावंक जाय. फेर इलेक्शन करूंक जाय. तूं तुजी सायडीच्यान तूं प्रोपोगंड कर, तूं मेळो लोकांक कितें दिवपाक दी, आमकां पडलें ना. पूण जेन्ना तूं आमच्या वर्कर्सांक एक वर्कर्साच्या बायलेक काडटा आनी ट्रान्सफर करता, गोवाचेर ऑपरेशन हाडपाक आनी मागीर स्टुडंट्सांक थिंगा हाडटा, भुरग्यांक त्या पेरंट्सांक थिंगा हाडटा, कसलें इलेक्शन हें? हांवें त्या भायर त्या भुरग्याक सांगलें तूं चड दिश्टी पडनाका म्हूण, तुजेर येतलो म्हणपाक, आनी येयलोच. सो दीस इज नॉट हें इलेक्शन, दीस इज रिवेंजफूल एटिट्यूड. अशें करून तूं केन्नाच जिखपाक ना. जेन्ना कोण करूं पावता अशें करून, जेन्ना आमी एम्प्टी वेसल बिग्स सावंड टॉक 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 म्हणून तेन्ना गमता की बाबा तेजे माप भरलें म्हणून आनी तो वचपाचो आहा म्हूण तें ही टॅक्टीक करची पडटा. सेकेंडली आमी एक मिटींग केली गांवडोरी, पुलीस धांवता येयले बंद कर बंद. अरे देर इज नो वे, म्हणजे ते पद्दतच ना. यू कॉल द ऑर्गनायझर, ही इज द ऑर्गनायझर, कॉल हिम आउट. बाबा हॅव यू गॉट परमिशन? विचार ताका. यू डोंट हॅव परमिशन, देन यू प्लीज क्लोज. आय गिव यू 15 minutes. दिस इज द पद्दत वीच हॅज टू बी फॉलोड. तूं डायरेक्ट येता, तो पुलीस हे असो रावता बोल्सांत, मायक असो बँड करता, बंद कर, ही करी ती क्रिटीक. म्हणजे कोण शिकयता तुका? आमच्यान दादाय करूं जायना हाल्ली. पुलिसांक मार पडना, पडटा पडना. आय एम आस्किंग यू, पडटा पडटा. वेन यू अब्यूज युअर पावर, यू गेट पेस्टिंग. You don't take law in your hand. You do it nicely, and we are ready to face. असलें राजकारण करून तूं जिखचो ना. हांव ताका फक्त हिंट मारता. त्या 2 इन्सिडंट तुवें केले, आजुनूय आनीक 8 दीस आहा तुका, आनी कितलें करपाचें तें मातशें लक्ष घाल आनी कोन्नासार राव आनी फेर गांव गांवांनी भोंव. लोकांक प्रॉमिस कर, पडसुलें मोड जालो रस्तो तुमचो. प्रॉमिस दिली काल पयर मिटिंगेक. थिंगा देवूळ 5 कोटी पास जाले. एकलो कोण अध्यक्ष सांगता तुमी फाल्यांच्यान तर एनओसी दिना रस्त्याची, आपूण रस्तो करना. हें करूं तुमी तुमचे पयशे मोडटा, तुमचे घालता पयशे, हे सरकारान पयशे मोड, टॅक्स पेयर्स आमचेच पयशे तुमी हाडून दिता, व्हडलें कांय दिना. तुम कडेन देवहारेंच तर काम करपा जाय आसलें जाल्यार आयज तुमी ते करवण डॅम सरवण डॅम कितले तेंप जालो, कितले वर्स जालीं. हांव तुका आजून इनकम्प्लीट प्रोसिजर. सेकेंडली हांवें पास केलें, सीएम हाडलो, व्हडलो मेळावो केलो हॉस्पिटल कृषी घालपानी आमी तें बनवलें तुवें. मामलेदार ऑफीस म्हणून बरें बांदपाक केल्लें, म्हणजे एक नायस प्लेस. बाबा कोण येता बाबा गेलो बरें भशेन, ते गेल्यार तकले आतां भितर सरता जाता ते आतां ते स्टायल उरना. तिसरें फायर ब्रिगेड. आयज फायर ब्रिगेड तुगे चापोलीसान हिंगा काणकोण भितर येवंक जाता, कळ्ळें केदो रस्तो.
इतले तुका प्रोसिजर रेडी करून दवरला आसतना तुकडे इम्प्लिमेंट जायना. आतां म्हाका दिसता एक व्हडलो एक ब्युटिफिकेशन जावपाचो हांव काणकोणा प्रोजेक्ट पास आहा सारकें प्रोजेक्ट पास रोड मरे 4 रस्ते तूं सामके दोनी सायडी वायडनींग कितें 20 कोटी ते दिला तो सरकारान पयसो आहा मरे दिगां रडटा आपणाक PMT दिला म्हणून PWDचे. सो हांव कितें सांगता डोंट गिव फॉल्स प्रॉमिसीस एक्ट करून दाखय. हांवें करून दाखयलें आयज काणकोणा उदक सप्लाय जाता तें पळय टँकी कोणें बांदली विचार पायपलायन कोणें ले केलें तें विचार फिल्ट्रेशन कोणें हाडलें विचार कोणें थिंगा रेंव न्ही हाडलें काय विचार कोणें वाडयलें काय विचार हॉस्पिटलाक व्हडली हांवें न्यू एम्बुलन्स हाडलेली वीच नोबडी गॉट फर्स्ट टायम काणकोणा हाडलें आतां ती ना. सो ऑल दीस थिंग्स वीच आय हॅव डन आर गॉन. म्हणजे तुमकां कितें जाय तुमी सरकार चलया पण बारीक समाजाक काबार करा नथींग एल्स. पेट्रोल कितल्याचें 40 रुपयाचें आयज कितें 100 रुपया. गॅस सिलिंडर 60 रुपीज टू 1000. हांव थोड्या लोकांक उलो मारता ह्या BJPच्या मेलावाक आनी बेश्टेच वचनाकाय एक साडी दिली म्हण 5 वर्सां जावचे लागचे ना आतां साडयेक. साडयो घेया आनी पूण वोट आमकां मारा. हांव कांय मागना हें सांगून म्हाजें आनी कांयच ना. तुमकां कितेंय क्वेश्चन म्हाका विचारपाचें आय वेलकम यू ऑल क्वेश्चन. आमी मागीर फोन कर जेन्ना जानान तेमी म्हाका घेवून काँग्रेसीन गोवा बोर्डान घेतलो. सो आय एम थँकफूल टू विजय बाब बिकॉज म्हाका एक शेल्टर दिलो एक घर दिलें म्हाका रावपाक. कित्याक एवरी टायम हांव मिटींग घेतालो लोक विचारतालो आरे जर तूं कितें इंडिपेंडंट बसनाका कोणी खंयची टिकेट घे. हांवें म्हणलें BJPची म्हाका टिकेट नाका. आजून तोच स्टेटमेंट हांव तोच स्टेटमेंट करता. काँग्रेस टिकेट दिना म्हणटा गोवा बोर्ड दिना म्हणटा आप दिना म्हणटा मागीर करप कितें आमी वचचें पडलें इंडिपेंडंट. तरी आसतना इतलेंय सांगून म्हाका विजय बाबान भितर घेतलो विथ अ कंडिशन प्रशांताक निवडून हाडप. हां सपोर्ट करपाचो निवडून हाडपाचो. कित्याक आयज आमकां इलेक्टेड मेंबर ऑफ गोवा फॉरवर्ड म्हणून स्टॅम्प काणकोणा जाय. आमचो झाड रोवपाचें तेजेर आहा. तो जेन्ना झाड हें बी घालतलो तेन्ना फुडले मागीर कितें जातलें तें झाडाक मागीर कशें 1.5 वर्स आहा त्या झाडा कडेन आनी फोडा जातले. सो सांग तुका ना तुका आयक मुद्दम कित्याक म्हाकाय उलोवंक जाय. तिसरें कॅम्पेनींग आमी जेन्ना हांव जॉयन जालो हांवें म्हणलें ओके डन स्टार्ट कॅम्पेनींग. सो आमी लोलयां कवर केलें थोडेशें उरलां आनी कित्याक थोडे बॉम्ब मारता की लोलयां म्हाजें अशें म्हणटा. हांव बाबा तुजेंच तुका निवडून हाडपी इजदोर ह्या वार्डांतलो त्या वार्डांतलो पूण तेजेर तूं कॅल्कुलेशन कर लोलयां कोणाची पळय तें. ओके एक जालें. दुसरें थिंगसान पयलीं आमी जानाचेर सोडला ताका पळय म्हूण सांगला. हांव इंटरव्यू जावंक ना आजून भितर सरना पूण थोडे कडेन कोणसो टळपणां सगळे चलून भोंवला घरांनी भोंवला. गांवडोंगरी खोतीगांव नॉन स्टॉप काम नॉन स्टॉप काम म्हणजे हांव सकाळीं घालता रातचो 11 घरा वयता 12 घरा वयता. कोतान म्हाका गांवडोंगरी खोतीगांव कवर जालें जाय आनी म्हाका इतलें हॅपी दिसता की आमी जेन्ना आतांच लोक शेतान गेल्ले आमी लोक मेळटा थिंगा त्या घेवन गेले लोक इतलो खूश आमचो कॅन्डिडेट येयलो म्हणून. सो लोक पीपल आर वेटींग. ताका आमी इंट्रोड्यूस करपाची गरज ना ते टुडल तेगे इस्कॉल आहा. सो दीस इज हाव वी आर वर्किंग. आनी आतां जेन्ना जाना आनी आमचो म्हादेव जेन्ना आमकां जॉयन जातले भोंवपाक तेन्ना आनी पिक्चर क्लियर जातलें. लास्ट 2 days तुका रिजल्ट गमतलो. दोगी जाण तुमी बरोबर भोंवताले 100%. सगळें बरोबर. थोडे कडेन जंय जाय बरोबर जंय नाका थंय इंडिव्हिज्युअली. बरी घटना आसा तांची ती काम करता पण तुमी ताजे अगेन्स्ट काम करपाक जाय. अगेन्स्ट मीन्स कितें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.